देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. लुकाचो 22 सोहळा फूड 19 ते 31. जेजून फारिसेवांक सांगलें, कोण एकलो ग्रेस्त मनीस असलो तो तांबडी आनी नाजूक आंगोस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा व्हडा दबाज्यान बरीं जेवणां करीत आसलो. आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगलो चोवणांनी बरोवन ताच्या दारवट्याशी पडून आसतालो. ग्रेस्ताच्या मेजावेलें पडटा तें खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणीं लेगून येवन ताची चोवणां लेवतालीं. मागीर जालें तें हें, तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका आब्रामाच्या गोपांत व्हरून दवरलो. तो ग्रेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. हेमकोंडांत 8 विटे भोगता आसतना आपले दोळे उबारून आब्रामाक आनी ताच्या गोपांत आसलोल्या लाजाराक ताणें पयस सावन देखले आनी उशी बोब मारली. आब्राहाम बापा, मोचें चुरचुरें दवर आनी आपल्या बोटाची तेंपी उदकान बुडोवन म्हजी जीब तोंड करूंक लाजाराक धाड, कित्याक हे उज्यांत हांव बारी वळवळटां. आनी आब्रामान म्हटलें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितान जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कर. म्हणटूच आतां तुका बुजवण मेळटा आनी तूं डोगडोगताय. तितलेंच न्हय, कोण हांगा तावन तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार तांच्यान जायना. न्हय म्हूण तुंय तान हांगा येवंकूय जायना, कित्याक आमचें आनी तुमचे मदें मोठें व्हडलें पाताळ तिरायल्लें आसा. तेन्ना ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार बाप्पा, ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण तुजे लागीं पोरातून मागतां. तर म्हाका 5 भाव आसात, तेयी हे वळवळाचे सुवातेर येना जावंक ताणें ताका शिटकावचें. पूण आब्रामान ताका सांगलें, तांकां मोइसेस आनी प्रवादी आसात, तांचें ताणें आयकुचें. पूण ताणें परतून म्हटलें, तशें न्हय. आब्राहाम बापा, मेल्ल्यांतलो कोणूय तांचेशी वचत जाल्यार ते जिवीत बदलतले. शेकी आब्रामान ताका सांगलें, मोइसेसाचें आनी प्रवाद्याचें ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणूय जिवंत जाल्यार लेगून ताचे मनांत सोत रिगचें ना. देवाचें उतर. देवाचो व्हड उपकार. निहाळ, जेजू आयज आमच्या मुखार सोत उक्तें कोत्ता आनी आमकां मेल्ल्या उपरांत स्वर्ग वो हेमकोंड फावो जाता म्हूण दाखयता. आमकां रोचला तो देव बरो आनी ह्या बऱ्या देवाची आमी बरीं भुरगीं. आमी बरें करपाचें सोडून दिता तेन्ना आमच्या बऱ्या रोचणाराचे येवजणेचेर आड वेता. बरें केल्यार बरें उपजता, वायट केल्यार वायट भोगता. आमकां सगल्यांक बरें करूंक आनी स्वर्ग जोडूंक वेळ दिल्लो आसा. पूण आमी आमच्या osoतकायेन आनी नेणारपणान बरें सोडून वायट कोत्ता आनी स्वर्गाक पाट करूंक जियेता. ह्या प्राचीन काळांत बरें तें करूंक आनी स्वर्ग जेजून जोडल्या त्या वाटेन चलुया. आमेन.